नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एकदा गोंयकारपणाच्या ह्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यक्रमात आमचो आज स्पेशल गेस्ट आहा तो म्हणल्यार इंजिनियर क्रूज सिल्वा जे जावन आहा वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार. तांकां हांगा स्टुडियोन आपोवपाचो फक्त एकच कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आहा सगळ्यांक गोंयान कितें चल्लां तें. फाटले कांय दिसांनी गोंयान सारकें एक वेगळेंच वातावरण सुरू आहा. आफ्टर दॅट रामा काणकोणकर केस, मागीर प्रोटेस्ट जालो आनी स्पिकर इलेक्शन जालें. ओपोजिशन युनिटी दिसली, पूण जेन्ना एसेंब्लीनसून भायर येयले सगळे MLA परत ती युनिटी मोडली कशी दिसली. तर हे सगळे कारणांक आमी विचारपा खातीर आपयला आज बाब क्रूज सिल्वा. येवकार तुमकां क्रूज बाब. यस, देव बरें करूं. तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी कितें जालें तें. वातावरण वेगळेंशें निर्माण जालां गोंयान, वीच नेवर हॅपन अर्लियर. वॉट डू यू थिंक, वॉट इज दीस होल केस अबाउट रामा काणकोणकर? सी, आतां क्रायम रेट्स वाडल्या, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाला. एवरी एसेंब्ली सेशनाकूय आमी डिस्कस करताले, सगळे MLA डिस्कस करताले. एवरी डे एक एक इन्सिडंट जायत आसता, ज्यो आमचे गोंयांत पयलीं घडनाल्यो तसल्यो. आनी हे रामाचे इश्यू, रामाचे पयलेंय कितें इश्यू जाल्ले, ताका ट्रॅट येताले, ताका पुलिसेन ताणें कंप्लेन केल्ली, ती सिरियस घेवं न्हय. पूण अल्टिमेटली ते 18 तारखेर हे इन्सिडंट जालें. रामाक सामको फिजिकली अटॅक केलो आनी असलो अटॅक केलो म्हाका दिसता तसलो मार आनी कोणाक पडपाचो शिरी पडना. ताका कितें आतां व्हिडियोचेर सगळ्यांनी चयलां कितें करून 7 जावं एकठांय जावन ताका मारतात ते. सो हे सामकें सिरियस. आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार थिंगा हे इन्सिडंट जालां दिसाचें, आनी जे असॉल्ट कोत्ता ते मनीस कांय कवर करना, कांय तेंचे तोंडूय दाखना, ते सामके धाडा बिंदास. म्हणजे तांकां कोणाचो सपोर्ट आहा म्हणून अशें जालां तें. पुलिसांचो भंय ना. पुलिसांचो भंय ना म्हण सामकें दाखयता ते. आनी ऑलमोस्ट नियर अ सिटी लोक थिंगा पास जाता, बिजी एरियाय आहा थिंगा लोक येता. असले इन्सिडंट जावपाक. वी सॉ कॅप्टन वेन्झी वेगस, ताणें एक मोठोसो जो प्रोटेस्ट जालो तातूंत मोठो हात ताजोच आसलो. ताणें कॉल दिल्लो आनी आमी पळयलें ते लोकांक रस्ते बीन आडोवपाक वेन्झी उलयता तें आमकां व्हिडियोचेर दिसता. ओपोजिशनाचे मेन डिमांड्स कितें आसले? ओपोजिशनाचे ओपोजिशन म्हणल्यार आपाचे त्या दिसा आपाचे डिमांड आहले. पयलीं सद्या तें वेन्झी फर्स्ट थिंगा MLA जेन्ना रामा काणकोणकाराक GMC हाडलो, तो GMC थिंगा प्रेजंट आहलो. कित्याक आनी कोणा मेळपाक, पेशंटाक मेळपाक ताका चयलें असलो मार ताका पडला तो. सो तेज्यान चोवपा पासून जायना. सो तेन्ना ताणें अपील केलो लोकांक. सो अशें जायना जावपाक. सो डिमांड आहलो कितें मेन कल्प्रीट कोण आहा, तेजे मास्टरमायंड कोण आहा, कोणी ही ऑर्डर दिल्ली रामाक अशें करून मारपाक, तें जाण जावपाक जाय आहलें. सो ताका लागून आतां असलें आयज रामाक जालां तें दुसऱ्याकूय म्हाकाय जावपाक, कोणाकूय जावपाक शकता. हें बंद जावपाक जाय म्हूण ताणें हे सिक्वन्स आहा. कोणा ते एसॉल्ट केलो, 7 जाण धरल्यात, तेंचे फाटल्यान आनी कोण आहा, हें सगळी आख्खी केस काबार जावपाक आनी सामकें एंड जावपाक जाय म्हूण तें डिमांड आहलो. डिमांड आसले 3 डिमांड तेंच्यांनी घातलेली. तातूंतल्यान 7 जाणांक अरेस्ट केले पुलिसान. ताज्या मागीर झेनिटोक अरेस्ट केलो 8वो. तरी ओपोजिशन म्हणटा मास्टर मायंड सोदून हाड. आनी ओपोजिशनाक खबर आहा काय मास्टर मायंड कोण तो? आतां आख्खे बोवाड जाल्ले, ताका कोणूय जाल्यार मास्टर मायंड आहा म्हणून. आनी ते असलेंय रुमर चलता, कितें सांगलां आमचे लोक म्हणटा कितें ते ताका मारता आसतना तांचोच एकलो मनीस व्हिडियो रिकॉर्डिंग लायव्ह दाखयता. ताजेर हय, मारता आसतना ते CCTV फुटेजीचेर दिसता तो व्हिडियो काडटा. सो तो कोणाक दाखयतालो, ताका मारता ते कोण चयतालो. सो हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय, तो एक डिमांड आहा. सो अशें दिसता, सोगट्यांकूय दिसता तें एक मास्टर मायंड आहा, नाजाल्यार हे ताका इतले अटॅक कित्याक जातले. ना पण मास्टर मायंड म्हणटा तुमी, कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा. वाय इज ओपोजिशन नॉट गिवींग द नेम ऑफ दॅट मिनिस्टर? तें काम पुलिसाचें, तें पुलिसान फायंड आवट तुमकां करपाक जर जाय. इतली खात्री आहा तो मिनिस्टर, तो कोण इनवॉल्व आहा तो मिनिस्टर म्हणून, जाल्यार ओपोजिशन कित्याक ताचें नांव सांगिना? ओपोजिशन म्हणल्यार ओपोजिशन म्हणजे सगळे आप जावं कोण एक्टिव्हिस्ट सगळे म्हणटा, सगळ्यांनी एक इतलें आहा विस्वासाक, म्हणजे एक मास्टर मायंड आहा. ताका हें ऑर्डर करपाक, ताका कोण मारपाक एक कोणा जो आहा, कोण तो तें फायंड आवट करपाचें पुलिसांचें काम. सो पुलीस म्हणटा आतां झेनिटो इज द मास्टर मायंड. सो तुमी अग्री जायना? पुलिसान म्हणना अजून, तसो हांव आयकतालो तेजें, पुलिसान म्हणना. सो ताका दवरला पुलिसान. ते पयलीं कोण एसॉल्ट केले 7 जाण, तेमी ते झेनिटोचें नांव काडलां.
सो ताका लागून ताका दवरला आनी इन्क्वायरी जावपाक जाय तो तेजे मास्टर मायंड पुलिसांनी डिक्लेअर करपाक तो मास्टर मायंड म्हणून. दुसरी गजाल म्हणटा ती रस्तो ब्लॉक केलो त्या दिसा लोकांक खूब त्रास जाले. तुजो रिएक्शन कितें ताजेर? सी त्या दिसा कॉल केल्ले सो तो इश्यू जाण सामको इमोशनल इश्यू. त्या टायमाचेर कितें जाता तें कांयच कळना. सो त्या इतल्या रागान तो ब्लॉक केलो. क्रूज बाब, तुजो चलो तुजो चली जर हॉस्पिटलान स्कुलान बीन आसली जाल्यार तूं त्या टायमार कितें करतलो? हांवें चोयला ते एक विडियोय चोयला. बस स्कूल बसी जाय ते कोण लोक आहले कोण प्रोटेस्ट करता तेमी बस वचपाक दिल्या. हांवें ते विडियोय चोयला. म्हाका दिसना तिंका कोणें आडायल्या म्हूण. कित्याक बसी कोण रिक्वेस्ट केला तांकां वचपाक दिल्या. हांवें विडियो चोयला. बसींक दिला पूण बायलां बिला जी स्कुटरीचेर ती रावताली तांकां आडयले. बायलां कोण पेरंट्स तूं जाण भुरगे स्कुलान रडटाले ते लोक जे तुमकां सपोर्ट करताले पळय त्या दिसा की इट्स नॉट ओन्ली द पीपल हू वर दे विथ यू दॅट डे. तेच लोक तुमकां सपोर्ट करिनात. ते भायले लोक सुद्दां ज्यो आपल्या भुरग्याक तांकां येवंक मेळोंक ना तो कामाक आसलो किंवा भुरग्याक हाडूंक वयतालो ते तुमकां सपोर्ट करतात. पूण जेन्ना अशें ट्रिटमेंट जालो जेन्ना असो जालो इन्सिडंट केस जाल्ली कितें केस जाल्ली असलो असॉल्ट आनी आमी विडियो चोयला लोकांक चोयला आनी थिंगा येयल्ले ते तांकां जस्टीस जाय आसली. सो तेन्ना त्या भागान त्या मोमेंटाचेर असले प्रोटेस्टाक कितें जाता तें सांगपाक जायना. ब्लॉक केलो कित्याक तांकां डिमांड आहलो न्हू. तो केला म्हणून चीफ मिनिस्टर रामा कानोलकार विजीट करपाक गेलो. नाजाल्यार रामा कानोलकारा चीफ मिनिस्टर विजीट करपाक न्हू. हो इतलो बोवाड जाला रस्तो बंद जालो सगळें जालें म्हणून हें जालो. दीस इज समथींग वी सॉ इन डेली हरियाणा आनी सिंधू बॉर्डर एंड ऑल वॉट आप इज डुईंग. आपाचे म्हणजे द फार्मर्स सॉरी आय टूक द आप नेम फार्मर्स प्रोटेस्ट. इज इट द सेम थिंग वॉट आप इज गोइंग टू डू इन गोवा नाव? कितें प्रोटेस्ट वाडोवपा न्हू. आमी रस्त्यार येवन प्रोटेस्ट करतात. फाटीं आमी BJPचे बुराक म्हणून प्रोटेस्ट केले. सगळे कडेन लोकां रस्ते ब्लॉक ते ब्लॉक करून न्हू. पूण आतां तेच्या फाटल्यान आमची आतां गुंडागिरी BJP गुंडागिरी आयज आमी लॉन्च केल्या ते कॅम्पेन. ते रस्ते ब्लॉक करून आमी अवेरनस करतले. सो ही मिटींग आहली ही प्रोटेस्ट आहलें ते आपाचें न्हू. हें गोंयकारांक खंयची पार्टी म्हणून कोणें थिंगा येवं ना. हे सगळे गोंयकार येवन रामाचें इनजस्टीस जालें ताका मार पडला ताका जस्टीस मेळपा लागून येयल्ले ते. हें आपाचें प्रोटेस्ट आसूं ना. ताच्या मागीर आमकां त्या दिसा दिसलें की ओपोजिशन परत युनायट जाली कशी. आप काँग्रेस RGP गोवा फॉरवर्ड आमकां अशें दिसलें की सगळे वांगडा येयले आनी परत BJP गव्हर्मेंटाक इट विल बी डिफिकल्ट. ताच्या मागीर स्पिकराचें इलेक्शन जालो. परत तुमी पळयलें की परत ते एकठांय जाल्ले ते परत डिफरंट परत स्प्लीट जालो कसो. ते प्रोटेस्ट एकठांय सगळे जाल्ले ते पार्टीचे सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले. इट्स नॉट पॉलिटिकल. ते पॉलिटिकल आसूं ना कांय पॉलिटिकल आसूं ना. ते गोंयकार येयले कितें हे गुंडाराज बंद जावपाक. दॅट वॉज नॉट युनिटी अगेन्स्ट BJP. कितें ते सगळे लोकांची BJP सगळे सपोर्ट केले त्या प्रोटेस्टाक. ओके सगळे युनायट जाले. आजून पासून युनायट आसतले. हेजी कशी गुंडागिरी कितें चलता हें बंद जावपाक आतां ऑलमोस्ट सगळे आतां एक्टिविस्ट बी तेंचें एज्युटेशन चालूच आहा. कॅन्डल लायट आसता आमचेंय चालू आहा. आमचे गुंडाराज म्हणून तें लॉन्च केला त्यो एक्टिविटी चालूच आसतले. क्रूज बाब, येस्टरडे काल स्पिकराचें इलेक्शन जालें. गणेश गांवकर 32/7 जिखलो तो. वॉट हॅपन वॉज सून आफ्टर दॅट आपान म्हटलें की वी गेव अ कंडिशनल सपोर्ट टू काँग्रेस. ओके वी अग्रीड फॉर दॅट अँड वी थॉट दॅट इट वॉज ओपोजिशन युनिटी इन गोवा. रोखडेच भायर येतात तुवें आनी बेन्झीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी सांगलें दॅट वॉज इश्यू बेस्ड सपोर्ट आनी वी आर नॉट. हांवें न्हू पयलीं भितर एसेंब्ली वयतना पयलीं सांगलेलें. हय दोगांयनी आमची स्टँड क्लियर केल्लें. हय स्पिकराचें इलेक्शनाचें आनी आमचें रिलेशनशीप काँग्रेसाचें कितें आसता तें. स्पिकराचें इलेक्शनाचें आमचें एल्टन बाबाचें फॉर्म भरलें तेन्ना आमी सगळे आहले एकठांय आहले आनी आमी ताका सेकंडूय केल्लो आनी आमी बरें इंटेन्शनान बरें ताका सपोर्ट केल्लो. पूण कांय फाटल्या विकां एक विडियो व्हायरल जालो. देवेंद्र यादव म्हूण काँग्रेसाचो चीफ दिल्ली ताणें थिंगा एक विडियो व्हायरल जालो. ताका इंटरव्यू तो क्लियर सांगता 2025 दिल्ली इलेक्शनां ते काँग्रेस थिंगा कॉन्टेस्ट केल्लें फकत आम आदमी पार्टीक पिड्यार करपाक. तांच्या लिडरांक पयलीं काबार करपाक. तेंगे लिडर काबार जालो जाल्यार आम आदमी काबार जातलो. तेमी जिखपाक ते वचूं न्हय. ते BJPचें कांय उलयनाय.
आम आदमी पार्टीचे उलयताय ते आम आदमी पिड्यार जावपाची. सो तेका लागून आमी सांगली आमी तेका सांगलें कितें आमी हेजे मुखार काँग्रेसा बरा प्लॅटफॉर्माचेर आसपा न्हय. कित्याक ते बॅकस्टॅबिंग कोता म्हणून. काल तुम्ही ते म्हटले बॅकस्टॅबिंग करता काँग्रेस. बॅकस्टॅबिंग कोता म्हणून. पूण तरी आसतना पयलीं आमी सायन मारली प्रपोज सेकेंड केल्ले तांकां आमच्या एल्टना कंडिशन दिले आमी ऑन प्रोटेस्ट म्हणून आमी ताका सपोर्ट केलो कालच्या स्पिकर इलेक्शना पोस्टाचेर. काल तुवें ते केले तुवें म्हटले वेंझीन म्हटले वी आर नॉट गोइंग टू हॅव एनी अलायन्स विथ काँग्रेस. हे तुमी म्हटले काय ना? म्हटले तें म्हणलें म्हटले. सून आफ्टर विदीन 24 hours तुमचो अध्यक्ष गोंयचो अध्यक्ष अमित पालेकर प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी ही एक्सटेंड्स द ओलिव्ह ब्रांच टू काँग्रेस. ही सेज ही इज रेडी फॉर अलायन्स. लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिगिनींग ऑन October 2nd. आतां हे 24 वरां भितर जालें कितें? हांवें तो ग्राफीक हांवें व्हायरल जाता हांवें चोयला हांवें तो तेगे कितें स्टेटमेंट आहा ट्विस्ट केला म्हणून ट्विस्ट केला आनी तेशें कितें इन्फॉर्मेशन दिता तें सारकें ना. सो पार्टी स्टँड आहा आमचें अलायन्स आमचें ना. काँग्रेसा बराबर आमी काल आमी सांगलां तें आमचें स्टँड. तोच स्टँड. तो सो वॉट आमची पार्टी आतां सद्याक आमी सगळे मुवमेंटूय करता ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सीक आमचें मुवमेंट चालू आहा. जायत आमचे व्हॉलंटियर रस्त्यार आहा. क्रूज बाबा हांव तुका आनीक एकदां परत सांगता आय डोंट वॉन्ट टू बी मिसकोटेड. तूं म्हणटा की अमित बाबाचो तो व्हिडिओ व्हायरल जाला प्रेस कॉन्फरन्साचो. आतां व्हिडिओ हांवें चोयलो ना फकत ग्राफीक चोयला तेगे इंटरव्यू हांवें चोयलो ना. ताणें क्लियर म्हटला की वी आर रेडी फॉर अलायन्स विथ काँग्रेस. हांवें चोयला व्हिडिओ. आमचें स्टँड आहा आमचे काँग्रेसा कडेन अलायन्स ना. ओके. सो इन फ्युचर ऑल्सो फकत ते बॅक स्टॅबिंग करता म्हणून कित्याक ते सांगता ते कोना कित्याक आमचे डेल्ली सगळे कडेन जाला आनी आमी तांकां चोयला. सो एज ऑफ टुडे देर विल बी नो अलायन्स विथ काँग्रेस फॉर 2027. That is true. Cruz Bab, now coming back to your personal thing, there are rumors ki you are joining Congress. ते रुमर्स कोण घालता कोण इंटरव्यू दिता आसतना तोय म्हणटा वेन्झी आनी क्रूज दोगांय काँग्रेसाक गेले तेजो प्रेजिडेंटूय काँग्रेसा वयता अशें. पूण अशें कांयच ना. आमी कोणा आमचे बरें आमी कोणा बरें गेल्ले न्हय. म्हाका दिसना वेन्झी कोणा बरें गेला म्हणून आमी आम आदमी पार्टीचे खूश आहा आनी आम आदमी पार्टी फाटलीं 3 वर्सां 3.5 वर्सां जालीं आमी बराबर आहाय. काँग्रेसा आमी हाडले केन्ना पयले 90s 92 97 बी पासून आमी हाडले. 2007 आमी काँग्रेसांतूय भायर सरले. तें जाल्यार रिजन सांगता तुका. तेन्ना आमी सरपंचूय हाडलो आनी तेन्ना फस्ट टायम BJPचो गव्हर्मेंटूय जाल्लो तेन्ना आमचो फिलीप नेरी आमचो MLA आसलो ते BJPक सपोर्ट करताले. आनी तेन्ना आमकां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक पेडलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी 3 जाण युथाक हाडलो हांव यूथ मेंबर आसलो. सो तेन्ना आमचो एक यूथ प्रेजिडेंट आसलो मेसन डायस म्हणून आनी ब्लॉक प्रेजिडेंट आसलो जो डायस. सो ते आमकां तिगांयकूय आपयन येयल्ले काँग्रेसान. तेन्ना म्हाका दिसता मार्गरेट आल्वा तेंची इन्चार्ज आसली गोवा. काँग्रेस हावजां आमकां आपयन येयल्ले आनी इतलें प्रॉमीस केल्लें आमकां आमी कोण सोडून गेल्यात काँग्रेस तांकां पत घेवपा न्हय म्हूण. आनी तुमी काँग्रेसाच्या वेळी तुमी स्टार्ट करा मुवमेंट आनी तुमचें मदें कोणा जाल्यार तुमी डिसायड करा तुमचें हें करता कॉन्टेस्ट करता. पूण लास्ट मिनट इलेक्शन येयलें 2007 तेन्ना तेमी पत्त कोण सोडून गेले पत्त घेयले विनेबिलिटी म्हणून. सो तेन्ना आमी काँग्रेस सोडलें आनी आमचे काँग्रेसा वेळी आमचे ब्लॉक हाडले तेमी सगळें सोडलें कित्याक तेन्ना त्यो मिस्टेक स्टार्ट जाल्ले काँग्रेसा. सो तेन्ना आमी काँग्रेसा भायर सरले. So basically I can say that Cruz Silva is going nowhere. He is staying in up. आतां कितें सांगलें मागीर पासून आमी 2000 सरपंच हाडलो आपलो 2007 to 2012 पासून आमी सरपंच आहाय. 2002 to 2012 10 years. तेजे फाटल्यान आमी पॉलिटिक्स नाकाय म्हणून सोडलें. पण पॉलिटिक्सां आमी येयली की जेन्ना आम आदमी पार्टी गोंय येयल्ली तेन्ना 2016 जॉयन बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी. आमचे प्रिंसिपल आमचे कितें आहा ते आम आदमी पार्टी मॅच जाता म्हूण तेन्ना आमी जॉयन जाल्ले. सो आमी प्रिंसिपल कितें आहा आम आदमी आयडियोलॉजी कितें आहा तेका लागून आमी जॉयन जाल्ले. सो आज पासून आमी आम आदमी आनी आम आदमीकूच आसतले. तूं म्हणटा यू आर नॉट गोईंग एनीवेर.
As of today, what is status of Aam Aadmi Party? Can it win 21 seats on its own? सी आतां सद्या जिल्हा पंचायत इलेक्शन आहे. Hmm. सो आमचो मुवमेंट फाटले 3 म्हयने आमचो तयार जाल्यार ना तो स्पेशली तुका क्वेश्चन विचारलो हांव कित्याक एक तुमी अलायन्स नाका म्हणटा काँग्रेस यू डोंट वॉन्ट युअर Yes. सिंग आनी यू आर गोईंग ऑल अलोन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन करता म्हणटा पूण कॅन आप गेट 21 सीट्स ऑन इट्स आमचे ओन? तोच फोकस आहा आमचो गव्हर्मेंट करून आमचे एम.एल.ए. आम आदमी पार्टीचे एम.एल.ए. जावपाक जाय कित्याक ताका लागून आमचे मोर दॅन 1.5 year पयलीं आमी कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आहा कित्याक आमकां विश्वास आहा की आमचे एम.एल.ए. जाले जाल्यार ते सोडून वचपाना कित्याक आयज पासून आतां 3.5 वर्सां आमचे आम आदमी पार्टीचे दोनूय एम.एल.ए. बराबर आहाय. आयज पासून कितें ऑफर कितें येयलें जाल्यार पासून आमी आम आदमी पार्टी आहाय त्या लोकांक आयज कॉन्फिडंट आसतलें आम आदमी पार्टी सोडून दुसरे पार्टीन वचपाना म्हण. सो लोक आयज तेंय चोयता. काँग्रेस जाणा तूं कितले पार्टी ते काँग्रेसा जिखतात आनी वयता. सो काँग्रेसा लोकांचेर विश्वास ना. हांगा पासून सांगता तूं सांगता ते भाशेन अलायन्स जावपा जाय. लोक येवन सांगता अलायन्स जावपा जाय काँग्रेस सगळ्याक जावं पूण तोच लोक सांगता काँग्रेसा पातपा न्हू म्हणटा. तांकां पातपा कितको काय म्हणटा ते. सो तेमी प्रूव करपा तेंच्या हेच्या मुखार काँग्रेसा सोडून वचपाना म्हूण कितें गॅरंटी. So we all know BJP is very strong. Okay, 33% vote are okay. 33 तांकां 2022 मेळ्ळे मागीर 8 जाण थंय काँग्रेसींतले हांगा येयले. डेफिनेटली तेंचो वोट शेअर वाडलो बाय हूक ऑर क्रूक तेंच्यांनी वाडोवन घेतलो तो. ओके ताज्या मागीर you know today BJP is very strong. They have money, they have strategy, they have people. So can AAP or Cong without Congress, without alliance defeat BJP? तूं चोय न्हू आतां आमचो मुवमेंट जाता तो. तो आतां आमचो मुवमेंट चालू आहा तो चोय. आतां आमचो फकत ओपोज करता BJPक फकत आम आदमी पार्टी. रस्त्यार आहा आम आदमी पार्टी. इतले मुवमेंट सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता आम आदमी पार्टी वॉलंटियर रस्त्यार आनी कामां करता. पूण आम आदमी पार्टीक बी टीम म्हणटा ते कितें तर कित्याक काँग्रेसाकूय बी टीम म्हणटाय कोण आरजीकूय बी टीम म्हणटाय सगळ्यांक सगळ्यांकूय बी टीम म्हणटा कोण BJP सोडून तेंच्या दुसरे ऑपोज करता ते बी टीम म्हणटा. आतां बी टीम जाल्यार आमी कित्याक वचना आम आदमी पार्टीचे एम.एल.ए. कित्याक वचना तेंकां जॉयन जावपाक. तुवें चोयलो आसतलें पयलेंच काँग्रेसाचे पयले विडियो पासून वायरल जाले बिफोर इलेक्शना वायरल जाल्ले तेंगे स्टिंग ऑपरेशन ऑलरेडी तें प्लॅन आहलें वचपाचें. सो बी टीम कोण जाली. सेकेंडली क्रूज बाब अशें एलिगेशन अशें जाता की केन्ना पळयता तेन्ना क्रूज CMA बगली आसता. CMAक व्हेरी क्लोज असो क्रुजाचेर एक आरोप आसा. ना आतां आमचें डेवलपमेंट जावपा जाय कित्याक हांव जाणा आतां हांव जेन्ना इलेक्शन जिखलोलो तेन्ना म्हाका कांय म्हणपा लागले वेळी आनी आतां काम कांय ना थोडें डेवलप जालो आहा म्हणजे कित्याक आमचे पयलीं एम.एल.ए. आसलो तो मिनिस्टर आहलो कितलीं वचना पूण चोवपा जाल्यार आतां आमी जेन्ना एम.एल.ए. मागीर कळ्ळी कितलीं कामां आहाय न्ही. सो आमी काम घेवन आमी चीफ मिनिस्टरा बरें वा दुसऱ्या मिनिस्टरा बरें वचपाक पडटा. सगळ्या डिपार्टमेंटां आमी फायल मूव करीत वचपा जाय फायनान्सान वचपा जाय ते पास जावपा जाय. सो आमचें काम जावपा जाय ना जाल्यार इजिली काम जाता जाल्यार आमी तेका सोडून इतलो क्लोज आहा आमी तेका जॉयन जाताले न्हू. तें काम जावपा जाय. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते भरपूर काम आहाय. आतां आमची ग्रावंड आसता मेन प्रॉब्लम आहा पावर प्रॉब्लम आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी अजून अंडरग्रावंड जालो ना दुसरे कडेन जायते जाली. So basically you are trying to say that you are going to CM कारण तुझी कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां constituency and कामां without जावपा leaving the party also these works can be done. येस आतां आमी कितलीं काम दुसरे पार्टीचे मनीस पासून म्हणटात आमचे सायडीन आहाय ते म्हणजे ते BJP जॉयन जाले जॉयन जावन काम जायना पूण जॉयन जायना सणें काम जाता म्हण कित्याक आमी काम केलां कित्याक पूण आमकां कित्याक वचना आसून काम जायना. खंयच्या डिपार्टमेंटान जावं खंयच्या मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरूच न्हू दुसऱ्या मिनिस्टरांक बरें आमी वचपाक जाय कित्याक त्यो फायल मूव जातल्यो जाल्यार. सो डिवेलॉपमेंटाक लागून आमी कोण गव्हर्मेंटा पावरां आहा तेजे बरें वचपाकूच पडटलें. म्हाका एक गजाल सांग ती ओपोजिशन युनिटी म्हणटाली ती आतां तूं म्हणटा यू आर नॉट गोइंग टू अलायन विथ एनीबडी आप इज नॉट गोइंग टू अलायन विथ एनीबडी. काँग्रेसाक भायर दवरून कितें थर्ड फ्रंट बीन करपाचो कितें प्लॅन आहा? सद्या आतां आमी काल म्हटलां तें काँग्रेसा बराबर आमी कित्याक तेमी आमकां बॅकस्टॅबींग केलां.
थर्ड फ्रंट बीन आरजी गो फॉरवर्ड आणि आप बीन सध्या आमी इंडिपेंडंट आहे. हय सद्या आमी इंडिपेंडंट वयताय, इंडिपेंडंट मुवमेंट करताय आनी आमचे जायते लिडर आहाय जॉयन जाल्ले आहाय, बरे बरे लिडर आहाय. आयज आमचे नॉर्था बरी टीम आहा, प्रोफेसर्स आहाय, दोतोर आहाय, इंजिनियर्स आहाय, बरें बरें काम करपी मनीस आहाय. सो जे जॉयन जाल्ले आहाय आनी ते आज काम करताय. सो लोक फाल्यां तो म्हणटा BJP 33% आहा हें पूण लोक तेंय चयतलो न्हू, कोण स्टेबल कोण तेंचे वोट मारता आनी दुसरे सायडीन वयता तेंय चयतलो, कोण तेंचे बराबर वोटा वॅल्यू दितलो, वोटा तेंचे बराबर रावतलो, तें वोट मारले तेका तेच पार्टी रावतले तेंय चयतले. कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आहा घातले ते बरे भशेन घातले. Cruz Bob, I'm just trying to convince you. Not convince means I'm just trying to tell you. पहिली गजाल म्हणजे तूं जाणा इफ देर आर मॅनी पार्टीज कंटेस्टिंग इट इज एंटी BJP वोट्स जे आहा ते स्प्लीट जातले. सो इज इट नॉट गोइंग टू बी एडवांटेज BJP? ताका लागून म्हणटा न्हू आमी सॅक्रिफायस केल्या, आमी MP इलेक्शन इंडिया अलायन्सा सॅक्रिफायस केल्या. नॉर्थ आनी सावथ दोनी आमी इंडिया अलायन्साक काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केला आनी ऑल आवट केला. बट यू आर नो मोर इन इंडिया अलायन्स. कितें इंडिया एअरलायन्स आतां ना आमी भायर सर कित्याक भायर लागून सरले. हेका लागून न्हू इंडिया एअरलायन्सा जेन्ना आमी सावथ गोवा सीट जिखले मागीर कितें जालें. ऑफकोर्स विदाउट आम आदमी पार्टी द सीट वूड हॅव बीन लॉस्ट. आमी मॅक्झिमम म्हाका दिसता आमी मॅक्झिमम वेल्ली आनी बेनावली मुवमेंट ह्या मिटिंगेक गेले, कॉर्नर मिटींग कित्याक मॅक्झिमम वोटर्स थिंगा भायर सरपाक जाय, थिंगा अवेरनस जावपाक जाय आनी थंयचो जाल्यार मॅक्झिमम वोट वेल्ली आनी बेनावली पडले आनी ते सीट ते नंबर ऑफ वोट्सांचेर ग्रेटो जिखलो. आता फायनल तुका आनीक एक क्वेश्चन म्हणटा तो त्या हिसाब एक आमी प्रोटेस्टाची गजाल केली, ते प्रोटेस्ट जालो ताज्या मागीर आमी पळयलें की वेन्झी आनी विरियटो बार्जिंग इंटू द BJP ऑफीस. हाव जस्टिफायड इट इज दिस बिहेवियर फ्रॉम एज्युकेटेड पीपल लायक कॅप्टन, दोगूय कॅप्टन? तुका सांगलाय त्या टायमाचेर केन्ना त्या टायमार कितें येता आनी ते BJPचें ऑफीस तांकां बोगले मेळ्ळें आनी ते थिंगा कितें क्वेश्चन करपाक कितें चोवपाक मेळ्ळें. आतां ते काल ताणें सांगलां आपल्या जाण जावपाक थिंगा ऑफिसां कोण आहले ते आनी ऑफीस तें कितें बंद आहलें आनी ऑफिसां थिंगा कोण तो मास्टर मायंड आहलो काय कोण आहलो तें काँग्रेस हेका BJP ताणें सांगलां मास्टर मायंड असोच भोंवतलो भितर दवरला जाल्यार BJPच्या ऑफिसांत बसोन रावतलो. सो ताणें तें सांगलां मरे तो आन्सर करा म्हूण. ना पूण कॅप्टन टायमार आतां कॅप्टन वेन्झी कितें मास्टर मायंड BJP ऑफिसान वचून त्या सुट्टलो? टायमाचेर इतलो हें जाला, इतलो राग आहलो लोकांक. फीट ऑफ रेज यू डू इट सगळें राग आहलो न्हू. मॉब मेंटेलिटी पळयत जाल्यार ते सी बिकॉज ऑफ दीस टू एज्युकेटेड पीपल लोक कितेंय करूं शकताले थंय. इट वूड हॅव बीन अ व्हेरी व्हेरी बॅड सिच्युएशन फॉर गोवा. ते सिट्युएशन तो इश्यू रामाचो इश्यू सामको सिरियस रामाचो इश्यू आहलो असलो इश्यू कित्याक फाल्यां कोणाकूय जावपाक शकता हेजेर तो एक्शन जायना कोणाकूय जावप. तो राग थिंगा आहलो न्हू, सो रागाचे BJPचें ऑफीस थिंगा आहलें तो थिंगा तो गेल्लो कोणाक क्वेश्चन करपाक गेल्लो आसतले ते दोगूय. आतां म्हाका सांग, सो फायनली वी हॅव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन. माय तुका पर्सनल क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इन वेली ऑन युअर ओन on Aam Aadmi Party ticket. If Congress contests there, do you think you have a problem in Benawali and Veli again? कित्याक लास्ट टायम काँग्रेस आहले न्हू. So it would make आमकां प्रॉब्लम कितें लास्ट टायम काँग्रेस आहले दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी. So it would make no difference to लास्ट टायम आनी आतां जायत डिफरन्स आहा. coming elections तुमकां कितले सीट मेळटले काय दिसता तुमकां कितें सीट नेक्स्ट इलेक्शन्स? आमी गव्हर्मेंट फॉर्म आमी मॅक्झिमम सीट काडपाक आमी ट्राय करतले. थँक्यू. उलोवपाक हरशीं खूब आहा. कॅप्टन आमचो इंजिनियर क्रूज सिल्वा इज रेडी टू आन्सर ऑल द क्वेश्चन्स बट वी हॅव लिमिटेशन्स ऑफ टायम. Whatever questions we have thrown at him and he has given us the right answers, maybe right or wrong, what the people will tell us with their comments. We wish him all the best for Yes, 2027 and whatever he plans to do. As of now he says he has no plans to switch to any other party. सारकें हांव म्हणटा देव बरें करूं तुका तुका आनी असो येत राव आमच्या स्टुडियोन आमकां आमची क्वेश्चनां घेत राव. परत एकदा देव बरें करूं. थँक्यू.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.